देवीन मोहिनी रूप घेवन भस्मासुरा मारिले. ही परमेश्वरी भक्त लोकांक रक्षण करचे खातीर नाना रूप तिणें घेतिल्लें आसा. मागशी दुर्गासूर म्हळ्यार राक्षसा मारगेन ती दुर्गे म्हणून येता. जगारी दुष्ट राक्षस लोकाले त्रास मस्त जेल तेन्ना देवीन नाना रूप घेतिल्लें आसा. एक पंत दुर्गासूर म्हणलो राक्षसो मुनी लोकांक आनीक मस्त त्रास दिता आशिल्लो. तेन्ना ते लोक देवीक मस्त आराधन करून सांगूंक येताचे आम्हा आमकां रक्षण कर म्हूण. तेन्ना ती दुर्गासुराक मारून घेवन दुर्गे म्हण नांवान ओळखूच्या लागली. हिमाचलांत आशिल्ले ऋषी मुनी कोटक भीम म्हणलो असुरू खावच्या लागिलो. तेन्ना बी ही सोमशेखरी कसं करता म्हळ्यार ते असुराक युद्धांत मारता आनी भीम हे म्हणलें नांव बी घेता. दारुणाक्य म्हणल्यार राक्षस भोवऱ्या रूपान भोवऱ्याक स पांय नवे ते स पांयान तो लोकांक चापचे आनी मारडोचे अशें करता उरता. जगार ओट्टूचे म्हणना हाहाकार असो करता. तेन्ना बी देवी ताका मारता. मार घेवन भ्रमरांबे म्हणून प्रसिद्ध जाता ती. एक पंत भस्मासूर म्हणलें एक राक्षस ईश्वराले तपश्चर्या करता. 1000 गटले वर्स तपश्चर्या करून ईश्वराक प्रसन्न करून घेता. ईश्वर प्रसन्न जावन ताका विचारता भक्ता तुका कसन जाय म्हूण. तेन्ना तो म्हणटा म्हाका एक विशेष वर जावका. ते कशें की म्हळ्यार हांव कोणाक माथ्यार हात दवरता तांणी भस्म जावनच घालता एक क्षणाक असले एक वर दी म्हणटा. तेन्ना ईश्वर अडना तूं कोणाक माथ्यार हात दवरता पळय तो भस्म जाता म्हूण सांगता. भस्मासूर कसो करता की म्हळ्यार राब हात तुगेले माथ्यार फस्ट हात दवरता तूं भस्म जाता की ना पळयता म्हळ्यार तेन्ना कळटा म्हाका तुगेले वर खर की फाल्स म्हणून म्हणटा. तेन्ना ईश्वर भिरता कित्याक म्हळ्यार ईश्वरान दिल्लें वर खरो उरता. तेन्ना ईश्वर एकदम थंयच्यान धांवचा वता. भस्मासूर सोणा ताका तो तेगेले मागशें धांवता. ईश्वर बी धांवता तेगेले मागशें कोण धांवता. ईश्वराक कसो करता म्हणून कळना. तेन्ना तो देवीला आराधन करता. ईश्वर धांवता धांवता अम्मा परमेश्वरी म्हगेलें रक्षण कर जगत जननी. हांव तुगे चरडाक रक्षण आवय न करता नवे तूं म्हगेलें रक्षण कर. राक्षस जाला जेन्ना हांव म्हाका वर दिवन फसलो म्हणून मस्त देवीला आराधन करता. तेन्ना देवी विष्णूक थंय पेटता. विष्णू मोहिनी रूप घेवन ते मदेची वाटेर लागता. भस्मासूर धांवन येता येताची ते बायल मनशी पळयता इतलें छंद उरता की म्हळ्यार ती ताका तिगेले वयल्यान दोळ काडचें कशें ना. ती बी राबिल मोहिनी एक म्हयन्यान हाव भाव करता राबिल उरती. तेन्ना हो तिका पळोवन भुलता आनीक सुंदरी हांव तुका लग्न जाता तूं म्हगे वर्षी लग्न कर म्हूण सांगता. तेन्ना ती एक म्हयन्या छंद करून हांसता. तेन्ना तशें हास्याक हो एक भूल आनी इतलें भूल तिका. ती म्हणटा हट ना हांव तुका लग्न जाता जाल्यार म्हगेली एक शर्त आसा म्हणटा. तेन्ना तो राक्षस कसो न्हय म्हणटा काही ना तूं बी म्हगे बरें शिक नृत्य करता हांव कशी नाट्य करता तशें तुवें तें नाट्य करता म्हणून सांगता. तेन्ना हो म्हणटा. तेन्ना ती मोहिनी नर्तन करचें सुरू करता. दोनी हात अशी वयर केल्या वर्शे मागशे केल्या वर्शे अशी गुंडायल्या वर्शे नांचिल्या वर्शे. तेन्ना हो बी तशी करता. तशी करता करताची ती नाना नमुने नृत्य करून दाखयता ताका. तो बी तशी करता उरता. ती हात माथ्यार दवरून घेता. हो भस्मासूर ताका ईश्वरान दिल्लो वराची उडगास नाशिची तो बी तागेलो हात तागेले माथ्यार दवरून घेवन सोडता. आनी माथ्यार हात दवरून घेतले भस्म जावन वता. ईश्वरा भारी खूश जाता. तो देवीले आराधन करून ते मोहिनीक पांय पडता. तूं म्हाका वांचयलें म्हूण सांगूंक जाय. तेन्ना विष्णू हांसता. आपण विष्णू म्हणून ईश्वराक सांगता. अशी भस्मासूर भस्म जावन घेवन ओट्टूकडेन एक शांत वातावरण अशें जाता आनी ईश्वर खुशीन कैलासा वता. हे मोहिनी रूप धारण केल्लो विष्णू क्षीरसागरा वता वैकुंठ लोकाक. अशी मेधा ऋषी ताणें सांगता आशिल्ले दुर्गा पुराणाचे समाप्ती करता. तशी तो राया सांगता. राया दुर्गेलें महत्व कसं की म्हळ्यार आमकां
ज्ञान म्हळ्यार देवाला एक दर्शन दिवपाक मदत करचे, तीच दुर्गेल शक्ती. आणि ती अनादी आणि अनंत आणि असामान्य आसा. सामान्य ताजो अर्थ कसो की म्हळ्यार ही दुर्गेल शक्ती जिवंत मनशाले अटलो कलांगंतो आसा. तीच आमगेली एक जिवनाची पूर्ण शक्ती. शुंभ निशुंभ म्हळ्यार आमगेलांतुले गर्व आनी अहंकार. रक्तबीज म्हळ्यार आशा आकांक्षाचे एक प्रकार. धूम्रलोचन म्हळ्यार रागू रोसू द्वेष. चंड आनी मुंड म्हळ्यार शक्तीचे आनी मात्सर्याचे एक संकेत. ताकाची राया तू तुगेल भितरले ते शक्तीक समजून घेवका ती दुर्गा माता तुका जन्म मृत्यूचे बंधनांतल्यान सोडयता. आनीक ज्ञान अधिकारू संपत्तू ऐश्वर्य स्वर्ग मोक्ष दिता. तुका जाय आशिल्ली ती. ते आयकलेले राय म्हणटा ऋषीनो तुमगेल मस्त उपकार जालो. तुमगेले एक दयेन अनुग्रहान आमगेल भितर देवीक पळोवंक येता तसले विवेक आमकां जागृत जालो. अगदी तुमगेलो उपकार जालो. हाज नंतर आमगेल भितर देवीक समजून घेवन ती पूज करताची. ती दुर्गा माता आमगेले इच्छा पूर्ण करता अशी म्हाका एक विश्वास आसा. म्हणून ते मुनीक पांय पडून घेवन तो रायू आनी तो समाधी दोग लोक थंयच्यान भायर सरताच. आनी दोग लोक तांगेले गांव वताच आनी दुर्गा मातेला आराधना करून ಒಟ್ಟು तांगेले मनोभिष्ट पूर्ण करून घेताच. आनी ही काण आयकल्ले सर्व जनाक बीची आनी सांगता आशिल्ली म्हाका बी ती देवी ज्ञान विवेक बुद्धी आरोग्य आयुष्य ಒಟ್ಟು प्रदान करून आमी ಒಟ್ಟು मनोभिष्ट पूर्ण करो म्हणून हांव प्रार्थना करता.